आणि जे लॉस आसा ते एडमिनिस्ट्रेटा काळा आहा तेजेर चवकशी करची म्हणला प्रत्येक विशयाचेर ऑडिटरान शेरी मारले आसात त्या प्रत्येक शेऱ्याचेर तेमी इन्क्वायरी चालू करून म्हणला ते अवश्य आमी 2 म्हयन्या भितर करतले त्या कॉटन एक्सचेंजाचेर सुद्दां डुप्लिकेट बिलांचेर पेमेंट जालो आहा तेजेर इश्यू येयल्लो मागीर कॉन्ट्रॅक्ट टेंडर प्रोसिजर सारको ना म्हणून आसलो हे सगळे विशय हांव फुडें घेवन बोर्डा मुखार घेवन 1-2 म्हयन्या भितर मागीर डायरेक्टरा फुडें बसोन हे 2 म्हयन्या भितर हांव तेंगे फ्रंट फुडें सॉल्व करतलो आनी आतां सध्या टोटल लॉस टील डेट 2021 टू 2022 6 कोटी लॉस जाले आसा. त्यानंतर दुसऱ्या वर्सा 20-21 त्यांनी काय दाखयला प्रॉफिट जाला पूण तितून खूप हल्ला गुल्ला जालो असून ऑडिटरांनी दाखवून दिले आसा तो त्याची एन्क्वायरी करची लागतली. आमी येवन फक्त 2च म्हयने जाले 2 म्हयन्याक आमचे कडेन तेजेर उत्तर ना. आमकां हे ऑडिट करपाक 6 म्हयने लागताले एक ऑडिट करपाक 6 म्हयने लागताले दुसरे पूण हे चार्टर्ड अकाउंटंटाक 6 म्हयने लागले ना विदीन 15 दीस भितर सगळे ऑडिट केले आनी व्हडली सांगपाची मज्जा म्हणल्यार कितें की हे CA जे पयलीं लास्ट ऑडिटराचे आशिल्ले ते सगळे कॉपी पेस्ट केला.